मडगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षपदार दामोदर शिरोडकर हांची बिनविरोध निवड जाल्या। ते आमदार कामत हांच्या समर्थकांच्या पॅनलांतले। वेंचणूक निर्णय अधिकारी विकास गावडेकारान तांचें नाव जाहीर केलें। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांगा मडगांवची नगरपालिका ही आमची ताब्यान आसा, म्हणजे एकूण जो प्रगतीचो मार्ग आसा तो प्रगतीचो मार्ग फुडें वचपा खातीर आनी इल्ली बळगे मेळ्ळ्या आनी तातूंतल्यान विकास हो जातलो। मडगांवच्या मतदारसंघा भितर मडगांवच्या म्युनिसिपालिटी कन्सर्न जाला आसलो जाल्यार मडगांवा भितर इतिहास घडयला तो एक व्यक्तिमत्वान इतिहास घडयला। आतां तुवें म्हणलें 17 वर्सांनी मडगांव म्युनिसिपालिटी बीजेपीचे आयले अशें। मडगांवचो आमदार बीजेपीन गेलो जाल्यार म्हाका सवक्या 2 म्हयने कितें जाले आसतले आनी हें एकच मनशान करून दाखयलें म्हणजे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत इतिहास, जो मनीस 1 म्हयन्या भितर बीजेपी 17 वर्सांचो इतिहास क्रिएट करता। एक ग्रासरूट लेवलाचो भुरगो काम करणारा भुरग्याक काडून नगराध्यक्ष करून म्हणजे नगरसेवक करून म्हणजे मिससकी नगरसेवक करून आज म्हाका नगराध्यक्ष पदाचेर पावप, तांची शिस्त, तांचें काम करचें परत तांचे कार्यकर्ते सांबाळपाचें हांवें सगळें ब्रीफ उदो म्युनिसिपालिटीन केल्ले कडेन आसा। म्हाका तर कोणें सांगत की राजकारणा भितर कशें रावप आनी म्हाजे राजकीय गुरू ते सर जे आसात कशें रावप, राजकारणा भितर लॉंग टर्म कशें रावप हें तांचे कडल्यान शिकचें। थोडे म्हणटाले की हांव सराचेरच उलयतां की खरी गोश्टी सरां सांगपा जाय। तितलेंच म्हत्व दामूचें आसा, तितलें इम्पोर्टंट मुख्यमंत्र्यांनी जो असो पाठिंबो दिलो। दामू जर आमचे कडेन पयलीं पसून आसात, ताचे सामकें फूल स्विंग सरा बरोबर ते खाण्याक हात लावन काम करतात। आनीक येणाऱ्या काळांत सगळे बरे दीस बरेशें पळोवपाक मेळटले तें सांग। कावन्सिलर जें करता हांव सदांच सांगतालो की सिटीचो डेव्हलपमेंट म्हणून तरी एकठांय रावा, बाकीचें अपोजिशन सोडून दिया, जग मारा। आनी म्हाका दिसता ह्या खेपेक जें घडलां तें घडलां जाल्यार एक बरी संदी मेळिल्ली आसा। दामू सारको मातसो अनुभव आशिल्लो मनीस नगरसेवक जाल्लो आहा, तो कावन्सिलर म्हणून ताणें काम केलां, ताका खबर आहा। आनी आज बरोबर 16 कावन्सिलर एकठांय आसात आनी म्हणून हांव बाकीच्या हातूंत वचनासतना आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी चड जाल्या। दामूच्या माथ्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा, कित्याक दामूनय हातूंत भितर रोल प्ले केल्लो आसा। आमकां बरोबर कलेक्टीव ताणें सांगलें त्या भशेन नरेंद्र सावयकर तो माजी खासदार आशिल्लो, तोय बरोबर आशिल्लो। मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजे ज्या मनशांनी आमकां मुख्यमंत्र्यांनी जर फुडाकार घेवून नाशिल्लो जाल्यार थोड्यो गजाली शक्य नाशिल्ल्यो। आनी म्हणून ज्या लोकांनी ही कावन्सील जावची म्हणून हेल्प केला तांकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा।